कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा खंयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं ह्या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट। गोंय विद्यापीठातले पेपर फुटीचे प्रकरण फाटले 2 दीस जाले गाजत आसा आणि ह्या प्रकरणात आयज गोवा विद्यापीठान त्या संबंधित प्राध्यापकाक निलंबित केल्लो आसा। आणि हाचेर जेन्ना स्पश्टीकरण आयज जो विद्यापीठाचो जो कुलगुरू आसा हरिलाल मेनन ताणें दिलें की तो म्हणटा की गोंय विद्यापीठात असलो कसलोच प्रकार घडूंक ना। पेपर फुटीचे प्रकरण आसा आनी तेजे संबंधात जे आरोप जाल्ले आसात ते पुरायपणान फटीचे आसात खंय तरी आसतना त्या प्राध्यापकाक आरोपांचे फाटभुंयेर तात्पुरतो निलंबीत केलो। फॅक्ट फायंडींग समिती म्हणून नेमिल्ली आसा। ही द्विसदस्यीय समिती फुडल्या 48 वरांत चवकशी करून हे संबंधीचो अहवाल दितली आणि उपरांत कार्यकारी समिती हे विशींचो निर्णय घेतली अशे तरेचे हरिलाल मेनन हांणी सांगिल्लें आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी कर्नाटक शिमोगाचें नेता गोंयचो एक अबकारी खात्याचो इन्स्पेक्टर ताका शिमोगा कर्नाटक हांगा बेकायदेशीर सोरो तस्करी प्रकरणात धरिल्लो आसा। दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। सुशांत सरान आमकां ह्या 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तातूंतली एक म्हळ्यार गोंय विद्यापीठान पेपर फुटीचे प्रकरण सांगिल्लें आसा ते सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। तशेंच आतां आमी फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। सातारा नयबाग पुलाची जी बिकट स्थिती जाल्लेली आसा ह्या पुला वयल्यान गोंय महाराष्ट्रान खुबशे लोक यो वच करता। तशेंच ते थंयसरल्यान कामाक येता। तो थंयसरल्या थळाव्यांचें अशें म्हणणें की ह्या पूल समज केन्ना मोडलो खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार हेका जापसालदार कोणाचे थळावे सो तेंच्यांनी मागणी केली हो जो पूल आहा तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो। तो एक दुसरी जी बातमी म्हणजे माडेल मुंगू आनी सुरावली ह्या वाठारांतली फाटले 2 दीस पयलीं उदकाची पायपलायन फुटलेली। त्या कारण थंयसरल्यान फाटले 2 दीस जाले तांकां उदक नाशिल्लें। थंयसरल्यान मागीर उपरांत तांच्यांनी PWD कडेन वचून कागाळ केली की उपरांत मागीर PWDच्या अधिकाऱ्यांनी थंयसर काम करपाक कर्मचाऱ्यांक धाडले मात तांकां एक्झॅक्टली पायपलायन खंय फुटल्या आनी खंयतल्यान उदक पाजरता हें तांकां मेळना। सो थळाव्यान तांचे तिडक उक्तायले आनी तशेंच तांचें अशें म्हणणें आसा भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या प्रकारचे पुराय दुर्लक्ष केलेलो आसा। जी बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। तशेंच तिसरी जी बातमी म्हणजे आगरवाडा मोड जे थंयसर एक थंयसरलो जो मिठागर आसा तो आतां मिठागराचो व्हाळ आसा तो आतां बंद कोणी तरी बंद केलो आसा। ते थळाव्यांचें अशें म्हणणें की थंयसर लागसरूच एका बिल्डरान एक थंयचो प्रकल्प बांदपाक सुरवात केला आनी ताणें तो व्हाळ आसा तो बंद केल्लो आसा। अशीच कितलीशींच मिठागर आसा ती एक ना जायत आसा। देखून थळाव्यांनी हेजेर WRDचेर वचून कागाळ केली ऑफिसान त्या मागीर उपरांत तेंच्यांनी येवन त्या व्हाळाची पळोवणी केली आनी हेजो जो अहवाल आसलो तो वयर अहवाल आहा तो सबमीट केल्लो आसा पण आजून तेजेर कांयच कारवाय जावंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा। ही जी हो जो आमचो स्पेशल रिपोर्ट आहा तो तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात।
ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट सांगिल्ले आसा. फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेया फुडली अपडेट. शिवोली हावसिंग बोर्डात जाल्ल्या अपघातात 3 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाल्ले आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे वेगनार गाडी चालक जो आशिल्लो ताचें नियंत्रण सुटिल्ल्या कारणान ताणें फुडें जी टेम्पो आशिल्ली तशीच आनी एक इनोवा गाडी ताका धपको दिलो. सुदैवान ह्या वेळार जे गाडयेंत कोण प्रवाशी आशिल्ले तांकां कांयच जावंक ना, सगळे जिवीत हानी टळ्ळी. मात ह्या अपघाताक लागून थंय थोड्या वेळा खातीर येरादारीची बरीच कोयणी जाल्ली. रोखडेच पुलिसांक कळीत केले उपरांत ते थंय येवन तांणी येरादारी जी आसा ती सुरळीत केली. तशेंच अपघाताचो पंचनामो करून फुडलो तपास तांचो सुरू आसा. तशेंच आतां गोंयच्या विद्यार्थ्यांक अक्षय पात्र जे आसा ते माध्यान आहार दितली. आयज अत्याधुनीक रांदचे कुडीचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी अनावरण जाल्लें आसा. सुरवातेक 2500 भुरग्यांक अक्षय पात्र जी आसा माध्यान आहार दितली. तशेंच फुडें मागीर 5000 परस चड विद्यार्थ्यांक जो आसा तो अक्षय पात्रा वतीन माध्यान आहार दितले अशें वक्तव्य, अशी जी म्हायती आसा ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा. तशेंच फुडाराक शाळां सयत बंदखण तशेंच सरकारी हॉस्पिटलां जी आसात तांकांय बी जेवण दिवपाची तयारी जी आसा ती अक्षय पात्राची आशिल्ल्याचे ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडेच्या 7 वरांच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. दिप्तीन आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. एक म्हळ्यार अपघाताची आनी दुसरी अक्षय पात्रा फावंडेशन जाच्या थ्रू शाळेच्या भुरग्यांक माध्यान आहार आतां अवेलेबल जातलो. फुडें आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन ताच्या कडल्यान जाणून घेया फुडली अपडेट. भलायकी आनी हेर उपक्रमा खातीर विद्यार्थ्यांक परीक्षे उपरांत सुटी मेळप गरजेचें आसा अशें विधान जें आसा तें पालकांनी केल्लें आसा. तर एप्रिलांत वर्ग कसोच सुरू करपाची गरज ना अशें ठाम मत उक्तायत आयज पालक संघटनेचे मुखेली आनी हेर पालकांनी पर्वरी शिक्षण संचालकाक हे विशीं निवेदन पत्र सादर केल्लें आसा. ही जी बातमी आसा तुमी 7 वरांचेर पळोवपाक शकता. हे जे आमच्या एंकर्स तशेंच सब एडिटरांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत 7 वरांचेर सविस्तर पळयात. तशेंच हेर म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव ऐश्वर्या किरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयज ज्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.